सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुझे नादान भक्ती नुर्भेन मना मोगाळ बापय तू आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान आणि रक्षो लाभय सांगार तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुझे नादान भक्ती नुर्भे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो भावार्थान जियोवन सोम्यांक साक्ष दिवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. देवाच्या उतरां पाळो दिवन आपली कुशी न्हय बगार देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेल्लो अब्राहम भावार्थाचो बापोय जालो आनी सर्वांक एक आदर्श जालो. ताचे बरी आमकांय आमच्या जिवितांत उतरां आनी करण्याद्वारी सुम्याची पाटलांवदारां म्हणून उक्त्यान प्रासारूंक अवकाश मेळटात. ह्या संदर्भांनी भावार्थान देवाच्या कुशे काल्तीमान घाल क्रिस्ताक आमच्या जिणये मुखांत्र साक्ष दिवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमची पदकां उडासा काडया आनी बक्षांनी मागया. हांव पातकी सर्वदास देवाक आनी तुमकां भाव आनी भयणीनो सांगता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. त्या पासून सदांच संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूळट करूं आनी आमचे पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट. प्रार्थुया. कणवळे बापा भगवंत आमकां मरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तुजे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सौम्य पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाव. भाव भयणीनो भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही बसावणी देवाची एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्रकाल जियेतल्यांक मात्र न्हय बगार अब्राहम बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती बसावणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमा समेस्त सोबाप
अशें पवित्र पुस्तकेंत बरयलेलें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांक असो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडतेल्या देवाक ताणें सत मानलो. देखून ही बसावणी नीज जावंक जाय. आपल्या भावा बरोवश्याक कसलोसो आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसावणी ताणें सत मानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पोटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांक असो तो बाप जावंक पावलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळानो, ताणें वेंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो, सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसावणेचो 1000 तकले पर्यंत ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदां काल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमाचो वें केल्लो करार इसाकाक सपोतगांक दिल्ली बास्तिस्ती. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. अब्राहमाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उगडासाक हाडलें. अशें संतोशाच्या उमाळ्यांनी आपले परचेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारा सवें आपल्या विसणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेली. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. Alleluia. 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 सता सोतो ओत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सुमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासरता ताका मनशा पोवती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका ना करता ताका देवाच्या दुतां हुजीर ना करतले. मनशा पुताचेर आड उलयलेल्या हर एकल्याक बोक्साने मेळत, पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतात बोक्साने उलयतल्याक बोक्साने मेळचे ना. तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नित्यकर्ता आनी अधिकाऱ्यां हुजीर उबे केल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देवाचें उतार. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयची पयलें वाचप तशेंच लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमकां सांगता की आमकां आमचेंच म्हळें अस्तित्व काय आसा.
अस्मिताय आसा आमचेंत म्हळें. हर एकल्यांक आमकां आमचेंच म्हळें जिणी आसा, आमी जियेता थंय हर एकल्याक. पूण आमी क्रिस्तांव, आमी कोण? क्रिस्तांव. आमी कोणाच्या नांवार जियेता? आमी क्रिस्तांव कोणाच्या नांवार जियेता? जेजूच्या नांवार. फ्रांसीस म्हजें नांव मात्र. ताका सांग पावलो म्हणटा हांव जियेलारी मेलारी जेजू पासून. जेजू म्हजें सगळें आनी सर्वस. आनी हाचे वचपान बरें आयकलें हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता, विविध रितीन आमी तें पासारयेत, विविध रितीन आमी क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्ताचे म्हणून आमी दाखोवन दिवयेत. भायलो गुर्तू तशेंच भितरलें गुर्तू दाखोवन दिवन आमी क्रिस्ताचे म्हणून एकामेकाक सांगयता. ताका लागून आमी भायलें गुर्तू जावन सडावत जावन आमी क्रिस्तांव खुरीस उपयोग करता. आमचें भायलें गुर्तू आमच्या अस्तित्वाचें, आमचें अस्मिताय जावन आसा, आयडेंटिटी जावन आसा हें खुरीस. दुसरें ह्या दिसांनी आमी हर एकल्यांनी आमी न्हेसतांव हें कितें? कोंत. पळय हें एक आमचें क्रिस्तांवपणाचें भायलें गुर्त जावन आसा. हें मस्त पयस जावन हाडलां, त्या देखून ह्या बॉक्सांत आसा, ल्हान बॉक्सांत. तशें आमी विविध रितीन आमी क्रिस्तांवांचे म्हणून, आमी क्रिस्ताचे म्हणून आमचे सादारण जिवितांत आमी तिशीन येताना इशीन येताना हें न्हेसोवन कुरीस घालून आमी क्रिस्ताचे म्हणून सांगता. पूण जेजू हांगा दुसऱ्यांत उलयता. सकयल तें उलयता मनशाक आमी कदला देवाचें जेजूचें नांवान जियेता, जेजूक आमी साक्ष दिता, जेजूच्या त्या नांवाक आमी वगोळशिता, तें नांव आमी पासारता. त्या जाल्यार जेजूय आमकां आमचें नांव काडून आमकां तो मान आनी गौरव दितलो. दुसरें जावन आसा, जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता, पळय नाकारता, आमी दुसऱ्या रितीन आमी साबारपोटी देवाक नाकारचें आसा. हांवें थोडे फावटी झगडें आयकल्लें आसा, घरा भितर आनी घरा भायर. झगडें जाता आसतना एक उतर आयकता, तुज्या बापायची गांठ न्ही, तुजी आवयची गांठ न्ही, आमच्या घरांनी ह्या भुरग्यां मुखार आमी उलयता. तुज्या बापायचे गांठ न्ही, तुज्या आवयचे गांठ न्ही. आनी युवतां मदें झगडें जाताना तुजो बापूय, तुजो आवय. आनी थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा, बापायचें नांव काडनाका, आवयचें नांव काडनाका. तर आमकां इतलें जाता आसतना आमी मनीस इतलें आमकां दुखता, इतलें आमकां बेजार जाताना आतां जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे विरोध कितेंय उलया, पूण स्वताचे विरोध उलयनासो. देव जावन आसा सत, जेजू जावन आसा सत, आनी आमकां ताणें पवित्र आत्म्याक पाठयला. त्या सताच्या विरोध आमी कदाला उलयता, ते जाल्यार त्या पातकाक बॉक्साणें ना. तें आमी क्रिस्तांवांनी बरें करून समजून घेवचें, बरें करून समजून घेवचें. आमी कितेंय उलयता आसतना देवा विरोध, देवाच्या शिकोवणे विरोध, पवित्र सभा विरोध, पवित्र सभेच्या शिकोवणे विरोध आमी म्हणजे तें सताची गुट ह्या विशयाच्या विरोध आमी उलयता आसतना इल्लें जागृत करून काणगेची. आमी आयकता सबार पोटी
आमी सताच्या विरोध उलयता सो बोगसाण येना आमकां त्या पातकांक बोगसाण येना देवी बोगसिना आमचो पेलोय आमकां बोगसिना ताजे देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी त्या सत कितें म्हणून समजून घेवन त्या सताच्या प्रकार जियोंक पवित्र आत्म्याचें सकत आमी बोळ आमी मागया. काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्ती बोनासो भरतो बापा स्वीकार तू कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देवा बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एका परिस्थितीच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तशें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सरेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पवंत म्हणून वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. भगवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजें दिनवासनाचें गीत गावन तुजे खाणवाळायन आमी वाकणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तें तुजी विजमिता सवकाळीं मनशां ताईं कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकारणीचेर काकुळटीन तुवें नादर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबर संतोशान तुका वाकणटा सरगार तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळून आनी आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोंसुपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें ही म्हज्या उडासाक करा. Baba to so good परगटुया.
सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही पगडता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमी असो मेजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारला त्याच्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मारये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे भाग्यवन जमत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा संवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्ले बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नातेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटय. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या जमदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका
म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत अत्रेकता, तुका सेवतो आतां लालयता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटोली घेतलो आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडून जाल्या जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. आमकां मरयेचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जीवन दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. हो सोडयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. कार्मेल सायबिरींचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणागस चारांदशी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काळतना आमची आवय जावन दिली. तुज्या मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या एकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी व्हडे माये, कतनातले आंकवारी कार्मेलाच्या आदारा पावोंका ये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावले. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तेर बरोवशान तुजे सश्य आमी येता आनी आमच्यो सर्गर्सो तुजे मुखार जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये भोवदाळी आंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदुलो. कोण पुणी कुमोवक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनी देर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमाण मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमाण मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासत विनंती कर. नमाण मरिये कृपेन भरलेले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव
आनी सदैवी फळ जिकुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा पासोत विनंती कर. अर्गम प्रार्थन ये भगवंती मरिये कार्मेल रानये आमच्या वयतून सावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेनी तुजी पेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सरगर्सांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयलाय देखून तुका आमी दिनवास आसता. ह्या घडये आमी तुजे ससले मोचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवन प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. नमन तुका करताव सायबिणी जावन आसाय तूं आमची शारोतिनी. माय तूं सर्गांनी संवसाराची राणी नमन करताव तुका भक्तीपोणी. माय तूं आमची राणी ऐक माही आमची मागणी. माई तूं भोव मोगाळी राख आमकां सर्वय काळी. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन एवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर मांडून हाडटा. ओएसिस 2023 खळानातली विनंती आत्म्याचे उमेदीन खळानातली विनंती. सांपाउलोन रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेती ऑक्टोबराच्या 23 तावन 25 तारीख म्हणसर कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तुमी येया हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक साक्षाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता. एका प्रवाद्या बरी तो सोम्याचें उतार उलयता. देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.